फोटो बरं येऊन द्या. पल्लव वार्ता म्हटलं रे भारदेश वार्ता. भारदेश डायनामिक असतात ते घालू नका. some official manual. What are all the recommendations for that So this side it is completely jammed up. So this is one side. Second side is where that bridge is being constructed. We will go there. I don't know all of us how we are going to go. यहाँ पे लो मेन ब्रिज हे जे ट्रीज आहे आपण ते सगळे ट्री जॉईन झाले अशी झाडां जॉईन झाल्या ह्या बँक सो ती ब्लॉकेज जाला आणि कितें कचरो दिसरो येता आणि मेन कितें पळय आमचे जो पळय हे येता म्हापशेचो गटार ताका स्लेस गेट आहा ती गेट बी जाल्यार उथळ जाल्या थंयसर सगळे कचरो येवन 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 थंयसर मातशें डिसिल्टींग खोल करपाक आनी तो सायड ड्रेन आहा पळय तो इगर्जेच्या कुशीसून येता आता बांधले तितून कितें जालें तो कुशीस जाल्या तें मेन एक्झिस्ट आसलें पयलीं स्टार्टींग एक्झिस्ट तेंच आशिल्लें ते आमी पयलीं स्टॉप करताले आतां हे 4-5 वर्सां ना 2 वर्सां आमी चालू काम केल्लें मागीर ऑब्जेक्शन हाडलें न्हू रे म्हणजे ऑब्जेक्शन हाडलें एनजीओ बी ते आयिल्ले एक्टिविस्ट बंद केलें उलोवन करून आमी कोण घेतले ते मातशें ते मरे मेन साफ जावंक जाय जाल्यार तो फ्लो वॉटराचो आहा तो येतलो आनी वयतलो आनी ही सायडीकचे ना वडे ते इश्यू म्हणजे बरें आनी मेजर इश्यू आनीकूय आसा मेन नाला पळय बोडगेश्वराच्या फाटसून जो एंटायर जी घाण येता तो नाला मरे मदीं येवन गिरवाड्या शेतान सुटला म्हणजे ते हायवेक टच जाला आनी थंयसर तो स्प्रेड जाता ताका कंटिन्युटी हेका ना म्हणून तेंच्यांनी फाटल्या सायडीन आवाज काडलो पायपां घातलेली डिपार्टमेंट कॅप्टन ऑफ फोर्ट नॅशनल हायवे नॅशनल हायवे म्हणून सुद्धा आयलंड घेतला काढून नॅशनल हायवे चेनीची जेसीबी घालून फाटल्यान लागून तितलो तरी आणि हे काम जे आसा पळय ते फेब्रुवारी टू मार्च जावपाक जाय ह्या टायमार ना कितें करपाक जाय फेब्रुवारी टू मार्च ती एक वेली बी कितें हे जाता तशें करून उदकाचो फ्लो बरो वताना very important full line सुधीर बाब the full line check करपाक जाय आयज आमी हांगा सगळे जमले आसा तार इश्यू आसा हांगा आमचे मदें आसा आमचे लाडके आमदार बाब जोशुआ म्हापशेचे आमदार तशेंच आमचे चेअरपर्सन भाई शुभांगी सगळे आमचे कावन्सिलर आमचे सगळे कावन्सिलर आमचे मदत तारक आसा मागीर विकास मागीर कोण आसा प्रकाश बी सगळे कावन्सिलर आयिल्ले आसा आमचे सरपंच बसर सरपंच बाब रणजीत आमचे सगळे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मागीर आमचे इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल बाब आनी WRT डिपार्टमेंट हायवे डिपार्टमेंट येवंक ना अजून येवपाक आसा
आनी हांगा मेन आनी सगळे आमचे मिडिया मार्फत आयज हांव तुमी मातशें मॅसेज सारकी पावपाक जाय की हांगा सगळे आमचे म्हापशेकार हाका पासियेंसान रावल्ले आसा. आतां उदक सगळें आतां फ्रॉम तारीकोडें आमी विसर्जन करतात आमचे 4 रुपये वर्साचे वर्सा आमी ल्हानपणीसून ते पळयलें आसा आनी आमचे पयलीं पूण आतां तें डिसल्टींग करपाची गरज आसा. ते सगळे माती येवन सगळे डिसल्ट माती पोत येवन सगळे ब्लॉक जाल्ले आसा. म्हाका याद आसा फाटल्या 2 वर्सां पयलीं आमी काम घेतलेलें तें तेजे उपरांत मागीर कोण एक्टिविटीज बंद केले पूण तोरासानी आमी ऑलमोस्ट कंप्लीट केले आसा. बट दॅट इज नॉट इनफ. मेन म्हणजे वी हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम द सोर्स. टोटल डिसल्टींग मॅम झाडां कातोवपाची सारी ट्रिमींग करपाचें एकदम गरज आसा कित्याक खूब झाडां वी हॅव टू टेक फॉरेस्ट परमिशन. दॅट इज द रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट तें करून फॉर ट्रिमींग करून आनी आतां आमी सद्या जाग्यार न्हू ते हे पयलीं आमचें हें काम चलतालें तिलारीचें काम चलतालें आमकां पायप डिस्ट्रीब्यूट पडटा पळय ती आनी हांगा विजाचें काम ह्या वटेन. हांगा कितें केलां हांगा तर पयशे जाला सगळे तांच्यांनी माती फातर करून ऑलरेडी ते वयर जाल्लें आसा. सो इट्स व्हेरी म्हत्वाचें आसा तें हें आमी एटलिस्ट 1.5 मिनटां आमी तें क्लियर करपाक जाय. अँड दीस इज द जॉब ऑफ द हायवे डिपार्टमेंट. आमचे MBR कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले आसा. सो दीस आमी आतां हांव सांगतालो आमचे आमदार सगळे आमचे कावन्सिलराक आनी चेअरपर्सनाक की आयज आमचे ऑलरेडी हांगा तांचे रेप्रेझेंटेटीव आयिल्ले आसा. बट हें पयलें मिटींग आमचें आफ्टर लॉंग टायम महामारी आहा पूण लोकांक मातशे फाटीं त्रास जातले पूण हें काम जावपाचें एकदम गरज आसा. सो वील टेक अप दिस थिंग विथ वील इन्फॉर्म द चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तशें आमचे WRD मिनिस्टर दीपक बाब PC काडपाची गरज आसा इन ऑल द रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंट आनी जाता तितले बेगीचे बेगीन आमी हें काम करपाक जाय नाल्यार फुडें भरपूर त्रास जाता आनी फूल लायन हॅज टू बी क्लियर्ड एज सांगलें त्या प्रमाणे. सो इट्स इम्पॉर्टंट दॅट वील टेक अप दीस मॅटर. आमचो बाब जोशुआ आसा चेअरपर्सन सगळे कावन्सिलर आसा डिपार्टमेंट्स हॅव टू बी व्हेरी एक्टीव इन ऑल दीस एंड वी हॅव टू कॉर्पोरेट. हांगा एक लायन दिल्ली आसा आमचे एक लायन आसा इट लुक लायक अ केबल बट आमकां नॉर्मन बाब सांगता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दॅट इज नॉट दॅट इज डिसकनेक्टेड. सो दीज आर अदर केबल्स मे बी कितें म्हणटा ते टॅलिफोन ते ऑलरेडी तांच्यांनी वारो सोडलेलो आसा ते वारो घालून करून हें काम करूं येता. हाव टू डू द जॉब इज अ प्रॉब्लम बट जॉब इज डन as fast as possible. So we'll take up this matter with the Chief Minister and the respective ministers and work on it as soon as possible. Thank you. Yeah, time bomb. Once we have a meeting with all the officials, with the company authorities, then it will time bomb. We have to get them here on site. ऑफिसान वचून जाल्यार आमी वचून ताका आमी आपयतले तांकां सगळे हाका आमचे मेन हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट एंड अकॉर्डिंगली वील टेक अ कॉल एंड गेट थिंग्स सॉर्टेड आउट. सो चवथे पयलीं जातलें हें काम काय टायम लागतलो. सो पावले ना सप्टेंबर जाले न्हू आतां पावसाचे दीस आसा न्हू इन दीस रेन्स पावसाचे काम करपाक मातशें त्रास जाता न्हू पूण एटलीस्ट वील टेक द इनिशिएटीव एंड आफ्टर द रेन्स वील गेट इट डन. पूण इतलें सोंपें काम न्हू तें दीस वर्क इज हें दीस कंप्लिटली फ्रॉम द सोर्स आमी तारीखण आतां सगळे जमलेले ओके आमी ती पावयतात. आमी लास्ट पासून आमी पावूंक ना आमचे देव गणपती विसर्जन आमी करता आमी ती करूंक ना. आमचे बाब रंजितान हांगा एक प्लॅटफॉर्म करून हांगा आमचे बासोरा रोडार मोयरा रोडार करून आमी ते ल्हानशे प्लॅटफॉर्म करून टेम्पररी आमी मागीर आमचे विसर्जन केल्लें आसा ती करूं. सो ती इतली घाण जाल्ली आसा इतले सगळे इतले घाण जाल्ले बरें जायना न्हू तें. आमचे हिंदू कम्युनिटी आमचे उत्सव येदोळो उत्सव आनी काडून आमी ते ती पळयतात सगळे मागीर आमचे गणपती उफेतात ते बरोबर न्हू. सो त्या खातीर आमी ते सगळ्यांक घेवन आमी ते वेवस्थीत काम इट्स गोन बी व्हेरी बीग जॉब बट इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो ऑफ द हायवे डिपार्टमेंट. हांच्यानी कितें केलां हांगा आसा आनी ऑल्सो द इरिगेशन डिपार्टमेंट तांचे काडलां काम केलें सोडून गेलें काम तें पूण मागीर ताजे उपरांत क्लियर करपाचें कांय बिलकुल जावंक नासलें. सो दीस इज द लास्ट टायम भरमसाट पावस पडलो आनी कांय शेतकार हांगा जमलेले तेंच्यांनी सांगलां की आमचें नुकसान जालां ते नुकसानाची भरपाई कोण दितलो त्याच्या बद्दल कितें ते नुकसान भरपाई करपाचें आमी सगळे तांच्यांनी तर ऑलरेडी आमी ते आमचे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बाबा कवलेकाराक आनी ऑनरेबल चीफ उलोवन करून ते प्रॉब्लम तांकां घालून की नुकसान घालून ते मागीर आमचे सीएम उलोवन आमी ताका कितें ते सुटा कळयता ताजे बद्दल. सगळ्यान बाब आसा आयच्या ह्या इन्स्पेक्शनाक तशेंच चेअरपर्सन बाय शुभांगी बाकीचे सगळे कावन्सिलर्स कन्सर्न डिपार्टमेंट्साचे सगळे रेप्रेझेंटेटीव आमचे थोडे जाण हे आसा एक्टिविस्ट जे आसा ते तार रिवरा फाटल्यान आमकां भरपूर सपोर्ट करतात. हो विशय जो आसा तो आयजचो आनी कालचो विशय कांय न्हू. हे बरे म्हाका दिसता 5-6 वर्सां हो विशय चालू आसा. सो ते आमच्या वांगडा आसा. तुमी सगळे जाण प्रेस मिडिया हे इन्स्पेक्शन सक्सेसफूल जालां म्हणून हांवें सांगूंक शकता कारण आमकां हांगा येवन
सिच्युएशन कितें आसा तें आमकां आयज पळोवपाक एक चान्स गावलो. ग्लेनान सांगलां तशें आमकां एक लाँग टर्म सोल्युशन जशें आमी टेम्पररी आयज आनी 2 दिसां खातीर प्लॅन तशें काडया नाका. लेट अस गो डीप इन टू द सोर्स ऑफ द इशू. हांगा कित्याक वॉटर फ्लो जायना, ती घाण सगळे खंयच्यान येता. वी वील हॅव टू वर्क बॅकवर्ड्स, रिवर्सान काम करचें पडटलें टू इन्श्योर दॅट वी कॅन गो टू ईच अँड एवरी सोर्स टू इन्श्योर दॅट जो फ्लो येता तेका कितें फुडलो उपाय कितें आमी काडूंक शकतात. सो वीथ टेकिंग एवरीबडी ऑन बोर्ड म्हाका दिसता फर्स्ट टायम आमी आमचे जे एक्टिविस्ट आसता, यूथ ऑफ म्हापसा आसा, दुसरो जो ग्रूप राष्ट्रीय समाज पक्ष, ते सुद्दां फाटल्या आठवड्यान म्युन्सिपालिटीचे मिटिंगेक येवन आमकां बरेचशे सजेशन्स दिले, आयडियाज दिले. सो वी आर टेकिंग अ होलिस्टीक अप्रोच विथ everybody on board. सगळे म्हापशेकार जे आसा, everybody has an opportunity to come and suggest their ideas, but ultimately execution जातले through the respected departments. So through WRD or through captain of ports जशें आमी कशें कितें करूंक शकता. आतां हांगा पळय पळोवपाक गावता आमचे कितें थोडे डेब्रीज आसा, ते जर काडल्यार आनीक आमचो फ्लो जर भितर भायर वचोंक शकता जाल्यार दॅट ऑल्सो वील हेल्प अस इन सम वे. बट अल्टिमेटली द प्रॉब्लम इज the filth that is coming to the Tar river. आमकां खंय तरी एट सोर्स खंय तरी एक सोल्युशन काडचें पडटलें, सायंटिफिकली कशें जाता आनी बरे भशेन कशें जाता, सो दॅट दीस तार रिवर कॅन ब्रीद अगेन. एक लाँग टर्म सोल्युशन आमकां काडचेंच पडटलें. आयज तुमी पळयता 8 दिसां पयलीं हांवें म्युन्सिपालिटीन हांवें मिटींग दवरलेली. सगळ्या डिपार्टमेंटांक हांवें आपयल्ले, WRD आसूं, कॅप्टन पोल आसूं, हायवे आसूं किंवा आमचे इंजिनियर, म्युन्सिपालिटी इंजिनियर आसूं, सगळे डिपार्टमेंटांक आपयल्ले. तशेंच आयज हे सगळे डिपार्टमेंट येयल्या आनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी येयल्या, हेल्थ येयल्या आनी तलाटी येयल्या. ह्या सगळे डिपार्टमेंट आयज हांगा पावल्ले आसा. पूण मेन म्हणजे आमकां हायवे जे आसा, जे हायवेचें काम चल्लां, ते डिपार्टमेंटाला एकटे मनीस हांगा पावलो ना. तांकां हांवें अशें सांगलेलें की आज येवपाची सक्त गरज आसा, कारण तेंचेंच हें चड काम आसलें आनी आयज येवंक जाय आसलें रे. पूण तरी आसतना बाब तिकलो हयडणचे आमदार आनी आमचे म्हापशेचे आमदार जोसवा आनी म्हाजे कावन्सिलर आनी सगळे एक्टिविटीज करतात, म्हणजे जे आमचे समोर हाडून दिल्ले आसा ते राव आनी तेंची टीम आनी तुमी सगळे पत्रकार हांगा येवन प्रत्यक्ष कितें आसा तें पळयल्लें आसा. आतां आमी फुडें सरले तशें तुमी बी ह्या कामाचेर जोर दिवपाक जाय. हरशीं आतां आमी पळयता की हे पूल जेन्ना आमी बांदता तेन्ना 30 मिटर खोलान हेंच्यांनी पूल खांबे बांदलेले आसा, जाल्यार हे काडपा खातीर कांय न्ही. तेंच्यांनी आतां काडपाक जाय जेणे करून हे फुडें आनी त्रास जावंक जायना. आनी हे लोकांकूय खबर आसा की कितले हांगासर त्रास जाता. तुमी पळयला, तुमी तारी कडल्यान हांगा पावल्ले आसा, सगळे तुमच्या समक्षाक जाल्ले आसा, सगळे आमदारूय हांगासर आसा आनी प्रेसूय आसा आनी लोकप्रतिनिधी सगळे आसा. हे काडपाची सक्त गरज आसा. म्हाका दिसता हे चड टायम न करता. आतां बाब आमदारांनी सांगले आसा कॅप्टन पोल की झाडां बी सगळीं काडपाची, ते काडटले फॉरेस्टाक सांगून काडूंक जाय तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन. आनी हो जे कितें गुणे बी आमचे डंप जाले ते बी हायवेन काडपाक जाय. आनी आमी हो प्रयत्न करतले, हे आमी गजाली परत फुडें व्हरतले. काडिना जाल्यार तुमच्या समोर हाडून तांकां चवथी पयलीं जावपाची चड गरज आसा. आनी त्या खातीर हांवें 8 दिसां सांगल्या त्या प्रमाणे सारकी 8व्या दिसा परत हेंचें इन्स्पेक्शन घेतलेलें आसा. त्यामुळे म्हाकाय दिसता की चवथी पयलीं जावंक जाय, जेणे करून आमी पळयता कोण आमी करता, बोडगिणी आनी दुसरे आमदारान सांगला बस्तोडे हांगा एक करता. हे न करता ओनू आमी पळयता 100% जावपाचो प्रयत्न करता. हे सगळे आमीच प्रयत्न केले म्हणटा तेन्ना डिपार्टमेंटानूय आमकां हेल्प करपाक जाय. देव बरें. थँक्यू.